मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. केरिया कोपरवाड्या वयलो सर्व्हिस रोड PWDन केला बंद. हायवे क्रॉस करून भुरग्यांक रस्त्याचे पलतडी वचचे पडटा. पालकांनी उक्तायले चिंता. PWDच्या गचाळ कारभाराचेर थळाव्यांनी काढली तिडक. काणकोणच्या शेळी लोलया गोठ्यातल्या 2 पाडकांचेर बिबट्याचो हल्लो. लोकांमदी पातळ्ळा भंय. दिवचल पिळगांवकारांचे पयले जैत. खण माल व्हरपी वेदांताच्या ट्रकांक रातच्या वेळा वयली येरादारी बंद करपाचो आदेश. पुलिसांकय वकिलाची तंबी. पिळगांवकारांनी कोर्टाचे मानले उपकार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केरिया कोपरवाड्या वयलो सर्व्हिस रोड PWDन बंद करून दवरला. हायवे क्रॉस करून भुरग्यांक रस्त्याची पलतडी वचचे पडटा. ते खातीर दरेका भुरग्याक पालकाचो हात धरूनच वचचो पडटा. PWDच्या ह्या गचाळ कारभाराचो थळाव्यांनी फोग काढला. फोंड्या केरिया कोपरवाड्यार हॉटेल अमोगो कडेन रस्तो बंद जाल्ल्यान लोकांक भोव आडमेळी येवपाक लागल्यात. बेशिस्तीन काम चल्ला. गॅस पायपलायन आनी उदका पायपलायन बसोवपाक रस्ते खणचे पडटात बरोबर आसा, पूण जाता तितले बेगीन आनी लोकांक त्रास करिनासतना ही कामां PWDन करपाक जाय. तेच नेमके जायना देखून लोक फुर्योज जाल्यात. फाटलो म्हयनोभर जालो गॅस पायपलायन आनी उदकाची पायपलायन बसोवपाक लागून हो रस्तो बंद जाला. लोकांचे हाल चल्ल्यात. बेगोबेग काम जाग्यार घालात लोकांनी मागला. हांगा एक बायपास रोडाचेर म्हटल्यार आमी सर्वीस रोडाचेर गॅस लायन, इलेक्ट्रिसिटी लायन आनी वॉटर लायन तिगूय एक सायडीनूच आहा. आमी खंय तरी पळयलें जाल्यार अशें कशें आसना. सपोज एक ब्लास्ट जालें जाल्यार सगळ्यांक आतां सपोज इलेक्ट्रिसिटीचे कितें प्रॉब्लेम जालें, उदकाक शॉक गेलो जाल्यार सगळे घरांक न्ही कोणाक सगळ्या कोणाक आहा तेंकां प्रॉब्लेम जाता. ते गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाचें आनी कितें तरी बरें करपाचें. ते इंजिनियर आहात तेजेनी ऑन रोड येवन पळोवपाक जाय आनी सगळें करपाक जाय. आमी अशें कोणाक हें करिना, पूण तेणी बसून ऑफिसान बसून सगळें काम शॉर्ट जायना. ऑन द रोड येवन ते पळोवपाक जाय आनी ते सगळ्यांनी करूंक जाय. आनी हांगा हे सर्वीस रोड हांगा सगळे गाडयो पार्किंग जाता. कोण येता हांगा गाडयो सारक्यो करता, मॅकॅनीक येता, तेंचेर बी कितें तें एक्शन. हांगा नो पार्किंग म्हणून बोर्ड मारले ते बी काडले. कित्याक लागून काडले, कोणी ते काडले वचपाक होच रोड यूज करता तुमी? सर्वीस रोड क्रॉसिंग करता जाल्यार आमकां रोड ना. आमी तेन्ना PWD कडेन मागलेले कामत आसतना कामतीक सांगलेलें आमकां अंडरपास करून दिया म्हणून. कामतीन सांगलें म्हाका कितें आमी तुमकां फ्लायओवर करून दिता. हांवें फ्लायओवर त्या उदकाक हांवें म्हटलें सर म्हटलें पळय तुमी फ्लायओवर बांदता म्हणटा, पूण फ्लायओवराचे आमी एक भुरगे वचोंक शकता. जाणटे मनशी म्हटले फ्लायओवराचे कशें वयतले आनी हायटीन कितले येतलो तो. हांवें कामतीक सरळ सांगलें कामत येयल्लो तेन्ना मागीर सुनील देसाय येयल्लो तेन्ना आमी तेन्ना ताका सांगलें ना मागीर कितें तरी प्रोविजन करुया म्हणून सांगलां. अजून पर्यंत त्या रोडाचेर क्रॉसिंग करता जाल्यार कांय म्हणजे चान्सूच ना. हे वाड्या वयल्यान कमीत कमी 30 प्रत्येक फावट एक्सिडेंट. हे वाड्या वयले चडशीं भुरगीं 30 भुरगीं सुमार आतां MIBच्या स्कुलां वयता. 30 भुरगीं तांकां रोड क्रॉसिंग करतलो जाल्यार तांकां आवय बापायक तांकां येवचें पडटा हांगा. प्रत्यक्षात तांकां येवन तांकां एकट्याक व्हरचें पडटा. कित्याक हायवे तुमकां खबर आसा गाडयो कश्यो येता त्यो. खूब त्रास जाता. ते सायडीच्यान त्रास जाताले म्हणून हे सर्वीस रोडान येवच्यान येताले, परत हांगा टर्न मारताले, परत मागीर फोंड्या वयताले. तोय सर्वीस रोड ब्लॉक करून दवरला. कित्याक सरकारा कडेन पयसो चड जाले दिसता. जनतेचो पयसो गांवन जनतेक पयसो मेळना. बारीक जनतेक नाका थिंगा पयसो वेस्ट जालो. पयला कित्याक देंवनाच पळय तुमी एक येदो व्हडलो रिटेन्शन वॉल मारला. हे कोणाक फायदो करपाक मारलो आहा हिंगा खबर ना. कित्याक ग्रावंड लेवल सारको चिरोय जे आहा येदो व्हडली रिटेन्शन वॉल कोणाक मारना. पूण बाबा हो रस्तो करतना आसतना बाबा पॅरलल कोणाची जमीन आहा तेका वयतर एक कमर्शियली फायदो जावचो तो सगळो तुमी तेका सेटअप करून दिताय. गरज नासतना पळय येदो व्हडलो धोडी मारलोली मारलो आहाय तेणी गरजे भायर. तेच तर हिंगा एक्सपेंड केल्लो हिंगा काय बरें अंडरपास येतलो वीच इज व्हेरी मस्ट. आतां सांग म्हाका गांवच्यान कोण येयलो
आतां हूंय बसीन देंवले हिंगा इस्कुला भुरगीं काणेबार वयताय ती हिंग देंवताय क्रॉस कशी जातली तीन चलत थिंग आमी सोडला कडेन वचपाचें आनी एक 200-300 मीटर आनी पोतून 200 मीटर चलोन येवपाचें हें कसलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर. विकासाच्या नावान रानां कापपाच्यो घडणुको घडतच आसात देखून रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवन आकांत माजोवपाक लागल्यात. लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. काणकोणच्या शेळी लोलये वाठारात विकास अय्या नावाच्या मनशाच्या गोठ्यांतल्या 2 पाडकांचेर रानवटी जनावरांन हल्लो केलो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना अशा तरेन रानाचे व्हडले व्हडले जागे डिस्ट्रॉय जाता त्या वेळाचेर त्या रानाचेर डिपेंडंट आशिल्लीं जानवरां आपल्याक कांयच मेळना म्हणून गांवांनी येता, लोकांच्यो बागायती खाता, वाघ सारके येतात आनी घरांनी आक्रमण करतात किंवा गोट्यान आशिल्ल्या गायी वासरांक मारतात. अशाच पद्दतीची एक घटना शेळी लोलये हांगासर घडली. आनीक अय्या म्हणटा तागेल्या गोट्यांक येवन 2 पाडकांक तांच्यांनी ठार केलो. गेल्या वर्साकूय अशाच पद्दतीन ताच्या एका पाडकाक ठार केल्लो आनी हाका लागून ताणें सामकोच आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर राग व्यक्त केल्लो आसा. त्याच बरोबर ह्याच वाठारान आतां जे रान आशिल्लें त्या जाग्याचेर फिल्म सिटी येवपाची आतां सरकारान तयारी चलयल्या. ताका लागून हें जर रान काबार जालें जाल्यार अशा पद्दतीन जे प्राण्याचे हिंस प्रकार घडटात ताका वाटचाल मेळची ना मू काय कितें अशा तरेचे प्रश्न आतां हांगासरल्या थळाव्या लोकांक पडपाक लागल्या. रातीन 1:30 सुमार पळय आसनी आमच्या पेटो भुकूंक लागलो मोठमोठ्यान. पूण ट्रेन म्हाका कळ्ळें की कितें तरी जालें म्हूण हांव भायर आयलो आनी पेटो पयलें आसा आनी गोठ्या आयलो. गोठ्या वयर आयलो जाल्यार झूप करून धांविल्लो दिसलो म्हाका कोण तरी धांविल्लो दिसलो म्हणून गोठ्या आयलो जाल्यार मागीर भितर पळयलें जाल्यार 2 पाडकां उडयला. पयलीं आमगेली पेटकां खाला, सुणीं खाला, तेजे नंतर मागीर आनी एक पाटी हांगच्यान धरून घेवन व्हरून त्या वटच्यान गायरी उडयले पाडू. हांगा तेगे संचार चालूच आसा. हें जावपाक कारण म्हटल्यार कारणां खूब आसा. त्यातलो भितर कितें आसा आमकां आतां कितें जाला हांगा परिस्थिती अशी जाला तांकां रानां खावपाक कांय मेळना म्हणजे ते आतां सगळीं गांवां येवपाक लागला. हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय न्ही. आज ह्याचे फुडें पळयलें जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आनी काही वर्सां नंतर हो आमगे लोलये गांव पळय आसा न्ही तो ओसूच पडपाची परिस्थिती जाल्ली आसा. कारण कितें हांगा पळय आसा कितेंय जर केलें जर जायत ती खेती दवरना, माकड दवरना आनी आतां ती शेकरां येलात ते नाल्लय दवरना, तुगे केळी दवरना, चिकूय दवरना, कांयच ना. तुवें स्वता खावपा जरी कितें केलें तरी तें कांयच तुका खावपा मेळपाना. आमी वाघाचेर आक्रमण केलें, बाकी जनावरांचेर आक्रमण केलें लोकांनी. पळय आनी दुसरी गोश्ट जंगलय बी वाडत गेला. काजू संवकाळपाक सुद्दां मनीस आतां मेळना एक जालें आनी ते मेळिल्ले पळय जे आसा त्यांची इन्कम त्यांची दिवपाचे खर्च आणि त्यातूंतले मेळणारे इन्कम ह्याचो मेळ बसना. म्हणजे आतां काजूय बी लोकांनी सोडून दिला. हे सगळें म्हाका दिसता प्रायवेट फॉरेस्टूच जावपाचें आसा काय कितें. फॉरेस्टान तेंगे पळय जे आसा तांकां प्रोटेक्ट करून दवरपाक जाय न्ही. आमगे गोठ्यां येवन तरी मारूं नये न्ही. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. दिवचल पिळगांवकारांनी पयलें जैत जोडलें. खण माल व्हरपी वेदांताचे ट्रकांक रातच्या वेळा वयली येरादारी बंद करपाचो आदेश आयज हायकोर्टान दिला. सरकाराचे वतीन एडवोकेट जनरलान रातची खण येरादारी करचे नात अशें कोर्टाक सांगलें. न्याय मेळोवन दिलो म्हण खोशी उक्तायतनाच पिळगांवकारांनी कोर्टाचे उपकार मानल्यात. एडवोकेट जनरलान रातच्या वेळार खण येरादारी करचे नात अशें कोर्टाक सांगलें. कोर्टान ताची नोंद घेतल्या. प्रदुशणाचो विशय जाग्यार घालिनात तो मेरेन फुडली सुनावणी जावची ना अशें कोर्टान सांगलां. जाल्यार खण माल व्हरपाच्या रुटाचे बाबतींत कंपनीन अर्ज करचो अशें कोर्टान वेदांताक सुनायलां. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार EC अप्रूव्ड रोड आसा थंय टेनंट वाद आसा हें सरकारान पयलेच खेप मानून घेतलें. आयकात वकील एडवोकेट ओम डिकोस्टा आणि एडवोकेट अजय प्रभुगांवकाराक. So the issue was pertaining to the transportation of ore by Vedanta Limited through Pilgaon village. There were two main objections of the villagers. Firstly, the transportation is taking place all day and all night beyond the times. And secondly, the route they are using is not the approved route. As far as the first issue of night transport is concerned, the Advocate General for the state informed the court that the night transportation will be stopped as it is not permitted as per the SOP of the government. So the court recorded that statement of the Advocate General and said that since this position is clearly being made, that they will not pass any further orders.
As far as the second issue of the route is concerned, the company was trying to tell the court that it had some issues, it was facing some obstructions on the approved route, and therefore it was taking it on a different route. But for that part, the court told them that whatever issues you're facing, you file an appropriate petition or application, and then the court will consider. And the court has now kept the matter for next week, next Monday, to decide to see what the company is saying on the issue of the route. मेन कंटेन्शन आमचें आशिल्लें की बियॉन्ड इसी टायम लिमीट जो ट्रान्सपोर्टेशन चलता हे तुमी बिलीव करचे ना की रातचे 11:30 ते सकाळी 5:30 पर्यंत ट्रान्सपोर्ट चलतालो. इन दॅट कंटेक्स्ट आमी इमिजिएटली तांकां अप्रोच केलो की दीस इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ इसी टर्म्स. ते आयज आमी जेन्ना मेन्शन केलें एडवोकेट ओमन तेन्ना हायकोर्टान ते उचलून धरलें आनी टू बीच एडवोकेट जनरल तांणी सांगल्या प्रमाणे ही एग्रीड की नायट ट्रान्सपोर्टेशन ते इमिजिएट स्टॉप जातलो. सो हे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमी जे DMGचेर एलिगेशन घातलेलें की वायोलेशन करून ताणें जी ऑर्डर इश्यू केल्ली फॉर नायट ट्रान्सपोर्टेशन अगेन्स्ट नॉर्म तें प्रूव जालें की DMG वॉज रॉंग. सेकंडली जो डेविएशन केला EC अप्रूव्ड रोडाचेर रूट जो आसा ताकाय हायकोर्टान सांगलां की EC अप्रूव्ड रूट डेविएट करूंक मेळना. आनी फर्स्ट टायम आय शूड थँक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की फर्स्ट टायम ते एग्री जाले की EC अप्रूव्ड रोड जो आसा पळय थंय टेनंटेड इश्यूज आसा हे आयज गव्हर्मेंटान एग्री केले बिफोर द हायकोर्ट. सो वी मस्ट थँक टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑल्सो फायनली ते आयज एग्री जाले की ते टेनंट आसा म्हणून. दोनी इश्यू हांगा डील जाला. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नायट बंद जाली. सेकंड रिगार्डींग द डेविएशन इन द रूट नेक्स्ट विकाक मॅनेजमेंट ताका आपलें एप्लिकेशन फायल करपाक लायला. बेज ऑन एप्लिकेशन दे वील फायनलायज द. सो डेविएशन ऑफ द रूट म्हणटा पळय तेन्ना तुमी कितें म्हणटा मी म्हटलं की इसीन जो रूट दिला पळय तो सोडून तुम्ही विदाउट अमेंडिंग EC तुम्ही दुसरो रिपेट करू शकना. दुसरें करताले अनदर 0.8 किलोमीटर वॉज इन यूज टू बी आमचे अनिल सालेरकरान पेटिशन घातलें टू बी ऑब्जेक्टेड स्टेटींग ताका जर कितेंय चेंजीस करपा जाय लेट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट EC अमेंडेड. आयजवेर मया आसूं वा दिवचल पिळगांवां डेप्युटी कलेक्टर पुलिसांची फौज हाडून आंदोलक शेतकारांक उखलून बसीत भरून पुलिशेंत भरून बसयताले, उपाशी दवरताले. हाचे आदीं डेप्युटी कलेक्टराच्या आदेशा वयल्यान मया सरपंच पत्रकारांकय पुलिसांनी दादागिरीन बसीत कोमून व्हेल्ले. दिवचल पुलिसांची दादागिरी ह्या फुडें खपोवन घेवचे नात. तशें केल्यार कोर्टाचो अपमान केला म्हूण केस घालतले हें सांगपाकय अजय प्रभुगांवकर विसरलो ना. कोर्टाक आयज एजीन सांगला पुलीस प्रोटेक्शन आतां तांकां मेळचें ना. सेकंडली विलेजर्स आर व्हेरी मच विजिलंट नाव. दे नो अबाउट देयर रायट कितें बरोबर आनी कितें चूक. सो पुलीस डिपार्टमेंटाक आमची एक शिटकावणी आसा. थंय मॅनेजमेंट सांगता म्हणून बळजबरीन ट्रान्सपोर्टेशन सुरू करपाचो प्रयत्न करीत नेक्स्ट डे आमचें पेटिशन कंटेम्प्ट जातलो तेंच्या हाजेर. तें तुमच्या मार्फत हांव तांकां शिटकावणी दिता. दिवचल पिळगांवां रातच्या वेळा वयली वेदांताची खण येरादारी बंद करपाचो स्पश्ट आदेश हायकोर्टान दिल्ल्यान पिळगांव आनी सारमानशेच्या थळाव्यांनी भोव खोशी उक्तायल्या. इतलो तेंप फंडामेंटल रायटा खातीर रस्त्यार येवन झूज दितल्या पिळगांव सारमानस माठ वाड्यावयल्या लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. हें एक व्हडलें जैत अशी प्रतिक्रिया अर्जदार अनिल सालेलकरान दिली. आयकात. हांव थँक्स म्हणटा सगळ्यांक की जे आमचे थर्ड शिफ्टीक जे लोक त्या दिसा आमकां सपोर्ट केले की थर्ड शिफ्ट जी आहा चलताली ट्रान्सपोर्टेशन ती बंद करपाक. तशेंच आमचे पत्रकार भाव पुलीस आनी अधिकारी जे कोण आसले तेंच्यांनी आमकां बरें कॉपरेट करून आमची जी थर्ड शिफ्ट जी आसली ती आयज बरी भशेन आमकां हायकोर्टानसून बॅन घालून येयले. आनी थंयचे जे सारमानशे वयले लोकांकूय थँक्स म्हणटा की तांकांय बरी झोप जी जेम कितें आसा ते सगळें मेळचें म्हणून हें केल्या. सो एक विशय जालो. सेकंड विशय जो आसलो तो आमी आतां जो 8.5 चो रूट जो कनेक्टिंग केल्लो तेका 900 मिटर ECच्या हाका तेजेरूय तेंचे एक हें जालें सुनावणी जाली थंयसर की तांकां सोमार पर्यंत तांकां सांगलां कंपनीक की पिटिशन तुमी सोमाराक घालचें ना एप्लिकेशन घालचें की तुमचे कितें समस्या आसा कितें आहा पळय तें. आनी तेजेर मागीर आमकां तो जो 8.5 चो रोड आहा पळय तेजेरूय म्हाका दिसता बॅन येतलें हें 100%. कित्याक आमकां जजाच्या मार्गदर्शनान अशें दिसता की जजाचो फेवर जो आसा ह्या आमच्या ग्रामस्थाच्या फेवरान असो हो जज जो उलयता अशें आमकांय तरी दिसता. खरेंच तेजे आमी जजाचे देव बरें करूं म्हणटा की तेणी ग्रामस्थांक हो जो आहा कितें तो न्याय दिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. वेळसांव पारंपारीक वाड आडावपी रेल्वे ट्रॅका कुशीक रिटेनिंग वॉल येता. हे राखणे वंटीक थळाव्यांनी खर विरोध केला. वेळसाव लोकांक डबल ट्रॅकिंगाचो त्रास जाताच. गांवांत रेल्वे ट्रॅक आसा. लोकांक रेल्वे हुपून दुसरे वटेन वचपाक तळ्यात मळ्यात करचें पडटा. आतां RVNL
म्हळ्यार रेल्वे विकास निगम लिमिटेडान राखणे वणत बांदपाचो निर्णय घेतला. वेळसावचो पारंपारीक रस्तो वयता. आदींच रेल्वे क्रॉसिंगांक लोकांक त्रास जातालो आनी रिटेनिंग वॉल येयल्यार गांवाची 2 भागांत विभागणी जातली. थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. या आमचे डबल ट्रॅकिंग ते वचपा आहा ते गेल्या मुखार एक्चुअली डबल ट्रॅकिंग नाकाच, बट आमचे साद्या लोकांक वजायना ते हाडपा. यू नीड अ पावर फॉर दॅट, यू नीड अ हाय ऑथॉरिटी. आम हो थिंग वयतले झगडतले, हेजे एलिगेशन घालतले, तेजे एलिगेशन घालतले, काबार करतले. पंचायतीक मागता, जी पंचायत आहा ते कडेन तुमकां लोकांन तुमचे विश्वास दवरलो आहा, तुमचे विश्वास दवरून तुमकां निवडायन हाडलो आहाय. आयज एक पंच त्या लोकां बाराबर उबो रावना, आमकां रिप्रेझेंटेटिव्ह आम केसो गरज. सो हांव मागता तुमगेले आमगे आहाय ते गांवचे पंच आहाय ते लोकां मद उबो राहाय, तुगे दुस्मान काय सेपरेट दवराय. लेट्स फायंड अ सोल्युशन फॉर दीस. ट्रेडिशनल पाथवे आता लोकां कडेन जेन्ना हिंगा रिटेनिंग वॉल येयले न्हू, दॅट्स इट. देर इज नो मोर ते आपणे आतां हांव कुशी ते सारकी मोटरसायकल वचत न्हू जाल्यार मोड्या न्हू वचपा मेळटा. तेणें क्लिनींग करून दवरलो आहा, रिटेनिंग वॉल गायलो आहा, कितू हायट दवरलो आहा रिटेनिंग वॉलाची. आतां आमी ते सायडीकू केन्ना क्रॉस एंड रेल्वे ट्रॅक क्रॉस एंड ते सायड वयताले. ओ लोक ते सायडी आमगे बेल्ल्या बी लोक ना, तो राती कडेन रापोण धरपा लागून रेल्वे क्रॉस करून ते सायड येतालो. आतां तांकां ते सायडी वचपाक मेळना. 2 मिनटां काम जाता त्या तांकां 20 मिनट लागता घुडोवन येवपाक, आनी तेवूय जाल्यार थिंगा गेट पण उरता. आयच्या दिसाकू गाडी वयताय, एक दिसाकू म्हाका दिसता सुमार एक 20 ते 30 गाडी वयताय, ट्रेन वयताय. आनी गेट कितू वगतू कितू वर हे जाताय, काबार जाताय थिंगा लोकां गेली. सो आमचे आख्खे गांव दोनी डिवायड जायन पडलो हे डबल ट्रॅकिंगा लागून. सो हांव इतलें मागता कितें तरी कोण हे ऑप्शन्स, लेट्स कीप अ पॉलिटिकल सायड आनी लेट्स फायंड अ सोल्युशन फॉर द पीपल, नॉट फॉर अस, फॉर द पीपल. रेल्वे चालू दवरात, आमकां हरकत ना, पूण रिटेनिंग वॉल बांदू नाकात. तिडकल्ल्या वेळसावच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. आमी जेंकां निवडून हाडला ते आमदारां मेरेन आमची व्यथा पावयनात. फायदो कितें तर हेंचो? आमकां पंचायतीन वचपाक 2 मिनटांची वाट 20 मिनटां लागून हुपची पडटली. रापणकार राज्य रापणे घेतात, तांकांय त्रास जातलो. हाका लागून आमकां ही राखणे वणत नाका. हांचेर ताकतिकेन उपाय दियात, थळाव्यांनी गाराणें घातला. डबल ट्रॅक जाता तेजेर हांव कांय म्हणना, पूण हांव कितें म्हणटा, हेर सोल्युशन जी आहा हें आतां लोकांक आमकां पाथवे जाय आनी कितें जाय ते मेकअबली न्हू तांकां बसया उलोवया, बिकॉज दे आर कोऑपरेटींग. द रेल्वे पर्सन हांवें चोयलें ते भाशेन जेन्ना हांव हुबली गेल्लो, हे लोकांक दूख सोजमोताय. ते हें कोणय म्हणजे लोकांक धाडाय न्हय, ते म्हणटा कितें आमचे मदें हाड. पूण आमचे जे मनीस आहाय न्हू ते ल्हान जावपाक सोदनाय. नाजाल्यार तुमी आज देखून एप्रोच जालो ना MLA म्हणटा MLA येयले थिंगा MLA इंगेश ना. वी हॅव टू एप्रोच आनी वी हॅव टू पुट द फॅक्ट. आनी हे फॅक्ट घेवन आमी हुबली वचपा जाय आनी आमचे लोकांचे व्ह्यूज जे तुमच्या माध्यमांतल्यान जो रिपोर्ट येता तो आमी थिंगा मांडूंक जायो आनी सांगूंक जाय आमी आमचे पासत कांय मागनाय, तुमगे रेल्वे आमी बंद कर म्हणून. फकत आमकां रोड दी, आमकां एक्सेस दी. हे लोक कितें जालें जाल्यार दोतोर ना हाडपा जायना, कोणाकूय कितें जालें जाल्यार तांकां हॉस्पिटलां व्हरोंक मेळचें न्हय. आमकां इंट्रस्ट आमच्या लोकांचो. सो आमी नॉट टॅक्निकल, आय कॅनॉट डायरेक्ट देम. सो आय जस्ट केम एज अ विलेज टू रिक्वेस्ट. सो त्या कितें म्हणटाले तुमी MLA बुगले वसाय, MLA को प्रपोजल घाले, आमी भायर सरपाक कितें करूया वो आमकां आनी वाट दी. आनी दुसरें सांगता, जेन्ना आमी हुबली गेल्ले तेन्ना तेंचो एक प्रपोजल आसलो, 1.5 मिटर आमी सोटाय आनी 1.5 मिटर तुमी सोडे, 3 मिटर आमी तुमकां रस्तो करून दिताय. ह्या वेळार तेंचो एकलो लिडर म्हाका सांगपाक लागलो, दीस इज आवर पाथवे, आमकां गरज ना रेल्वे पांय पडपाक, कित्याक दीस इज द पाथवे म्हणपाक लागलो, दीस इज द एक्सेस आनी ट्रेडिशन एक्सेस म्हणपाक लागलो. हांवें ताका तें सांगिल्लें ओके तो एक्सेस मरे तो क्लीन करुया. झाड जालो आसली आमचे एक्सेस आमी कशे PWD रोड पांड्यो क्लीन करताय ते भाशेन पंचायताक पयशे घाले आनी क्लीन करूया. वन्स दे हॅव स्टार्टेड टू क्लिनींग, रेल्वे बंद केलें की 1.5 मिटर येवो रेल्वे सोडपाक लाया आनी रेल्वे तांकां रिक्वेस्ट करुया लोकां कडेन आनी लायन हें करुया आनी रोड ते कोण दित म्हणटाले. हो प्रपोजल आमचें बरें जाता तें पाड घायलां आनी हे दोगांय मनशांनी हांव विथ एविडन्स सांगता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राष्ट्र निर्माणात तरणे पिळगेची गरज आसा. राजकारणात येयात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलो मारला. यंग लिडर्स परिशदेत उलयतना सावंतान 50% भाजप फुडाऱ्यांनी यंग लिडर्स म्हणून आपलो प्रवास सुरू केलो अशें नदरेक हाडलें. पयलीं स्वताक वळखून घेयात, तुमची ताक वळखून घेयात
आणि ताचो वापर करून विकसित भारत कडेन योगदान दिवचो अशें तांणी आपल्या भाशणात सांगले. गोंय भायले जायते तरणाटे पयलींच ह्या संदीचो चडांत चड फायदो घेतात. हे दाखोवन राज्या भितर उपलब्ध आशिल्ल्या वेगवेगळ्या संदींचो फायदो घेवपाक गोंयच्या तरणाट्यांक उलो मारलो. गोंयांत तरणाट्यांच्या उपक्रमांक आदार दिवपाक फावो तो निधी आसा. परतून दार ठोकपाची संद मेळटली अशी वाट पळोवची न्हय. आतांच फुडाकार घेयात, फुडाराक ह्यो संदी मेळच्यो नात अशें मुख्यमंत्र्यान सल्लोय दिलो. इवन दो पॉलिटिक्सान स्टुडंट्स लिडर्स येवपाची गरज आसा. फाटल्या जर पॉलिटिकल हिस्ट्री काडून पळयत म्हणजे हांवें मुद्दामून म्हाजी पार्टी म्हणून सांगना. लास्ट 30 years इन पॉलिटिक्स म्हणजे गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली. 30 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे सिन्स फ्रॉम द 1994 स्टुडंट लिडर्स पॉलिटिक्सान येवपाक लागल्या. ताणें प्रत्येक सॅक्टरांत लिडरशिपीची गरज आसा, ती लिडरशीप करपाक जाय. तुमी जर पळयशात म्हणजे ज्या पार्टीक हांव बिलॉंग करता which is the भारतीय जनता पार्टी, तातूंतले 50% leaders at a state levels and at a national levels at present from the student politics. म्हणजे खंय तरी तांकां संद मेळ्ळी की कॉलेज लेवलाचेर रिप्रेझेंट करपाची. ताज्या उपरांत ते ग्रो जाले आनी दे हॅव कम इन द पॉलिटिक्स. तुमच्यांतले कितलेशेच जाण आसात तांकां आज एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. तो प्लॅटफॉर्माचो जर बरो उपयोग केलो जाल्यार फुडल्या 10 वर्सांक आमकां वेगवेगळ्या सॅक्टरांत तुमच्यांतले लिडर्स हे तेंच्यांनी लीड करतना पळोवपाक. आय एम नॉट सेइंग ओन्ली इन द पॉलिटिक्स म्हणून हांवें म्हटलां फक्त पॉलिटिक्सान न्ही, सगळ्या सॅक्टरांत आज लिडर्सांची गरज आसा. जर लिडर जावपाक जाय आसत जाल्यार आपूण आनी आपल्या भोवती कितें चल्लां हें खबर आसप गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा की जनरल नॉलेज, जाका सामान्य ज्ञान म्हणटा पळय न्ही, हे हांवें पॉलिटिकलूच म्हणना, हांव सामान्य ज्ञान म्हणटा. इट इज अ जनरल नॉलेज. हाजी इन्फॉर्मेशन दवरप ही गरजेची आसता. एक गजाल आसा, लिडर जल्माक येना, म्हाजें तो स्पश्ट म्हणणें आसा की लिडर म्हणून जर जल्माक आयिल्ले न्ही रे जाल्यार जो लिडर आसा तेंचेच नेक्स्ट जनरेशन लिडर जातले आसले. आमच्या सारकेले लिडर जावपाक केन्नाच पावचे नाशिल्ले. वेरियस फिल्ड्स जे आत्तां एवेलेबल आसात तातूंतल्यान म्हाजी पॅशन कितें, हांव काम कितें करूं शकता. ड्युअल डिग्री सिस्टम जे आत्तां आमी वेगवेगळे वेरियस, हांव तितून डिटेलान वचना म्हणून हांवें म्हटलें हांव कितें करूं शकतलो, तूंच सगळें करूं शकतलो. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. ह्या सप्तकात थोडी उष्णताय जाणवतली. तापमान आनीक वाडपाची शक्यताय ना. मंगळारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियसांचेर थिरावतले. मंगळारा सुखदिने हवामान मळब नितळ उरतले. दनपारचे तापमान 33 डिग्री मेरेन चडपाचो अदमास आसा. कांय वाठारांनी दाट धुक्याक लागून दिसपाचे प्रमाण उणें जावं येता. देखून प्रवाशांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. फुडले 5 दीस सुके हवामान, नितळ मळब. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियस. मंगळारा पडटले धुके. येरादारी करप्यांक सादुरतायेचो सल्लो. बोट धनियांक कसली चिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.